सर भारतीय जनता पार्टीचा जय सो बोला बोला भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम थांबो नाही तुम आगे बढ़ो हमारे साथ हैं थांबो नाही तुम आगे बढ़ो भारतीय जनता पार्टीचा बाबू नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय सो। भाई बुके मागच्या वेळान दिली बुके फाटी घ्या भारतीय जनता पार्टीचा आजच्या नावानी आगे तुम्हारे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ ये मछली लाएंगे। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे थांबो नाही तुम आगे बढ़ो थांबो नाही तुम आगे बढ़ो भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भाई यो भाई भाई ते सर पलीकडे या कसं असतो तो लॅपटॉप मध्ये मुखात पुढे किती राहतात मासे पाठीला त्यांना पहिले एकदा सगळ्यांक चान्स भेटतो सगळ्यांक भितर तांकां मातशी फाटी काड सगळ्यांक फाटी केक कट जाऊ दे अरे केक कट जाऊ दे मागीर सगळ्यांक सोडया न्हू वयर सगळ्यांचे आज स्वागत करता आयज आमच्या लाडक्या अध्यक्षाचो वाडदीन आसा आणि त्या निमित्तान आम्ही सगळे जाण हांगा जमल्या हांव मागता आमचे होम मिनिस्टरा कडेन की तांचे हांगा वाडदिवसा निमित्तान अभिनंदन करचें श्रीपद भाऊ भाऊकडे मागता की ह्या क्षणाचे दोन उतरां सांगची आजचे ज्यांचा वाढदिवस आसा ते आमचे माननीय
भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्तासाठी जमलेले असतात. सकाळी 6:30 पासून त्याचा गौरव देशावर देवस्थान इतर सगळ्या भागांच्या आज दर्शन झाले आणि आज तुमच्या भेटी खातीर दामो हांगा आयिल्ले आसात. तुमचो आशिर्वाद हे सदांच पार्टी फाटल्यान आसा, पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान आसा, दामोच्या फाटल्यान आसा आणि तो आशिर्वाद सदांच वाडत रावतलो आणि ह्याच बळाचेर आमकां फुडें जें कितें आमचे सगळ्याचे आमकां जें कितें साध्य करपाक जाय ते येणाऱ्या 2027 आमी ते साध्य करतले, कारण तुमच्या सगळ्याच्या आदाराचेर आज तुमी मोठे संख्येन हांगा जमले आणि दामबाबाक आशिर्वाद दिवपाक रावले, ताका शुभेच्छा दिल्यो. त्याबद्दल जास्त वेळ न घेता तुमकां सगळ्यांक मनापासून देव बरें करूं म्हणटा आणि अशी ऊर्जा असोच नेट आमी फुडल्या 1 वर्स 1.5 वर्स भितर असो दाखोवया आणि पक्षाक परत एकदा आणि बरे दीस दिवया. सगळ्यांक देव बरें. हांव माननीय मंत्री विश्वजीत राणे कडेन मागता की ताणें ह्या खेळाचे 2 शब्द सांगचे. आमचे अध्यक्ष दामू नाईकजी आयज त्यांचो वाढदीस आणि श्री श्रीपाद नाईक साहेबान ऑलरेडी सांगलेले आसा की त्यांचे नेतृत्वाचे आमकां लाभला आनी म्हाका खात्री आहा की आमी सगळे जे त्यांचे अंडर आमी काम करता हांगा बापूस ते भरपूर अनुभवी आहा, आमचे प्रवीण आहा, आमचो बाब भुवन आहा आनी श्रीपाद नाईकजी जे आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करता आनी आयज एक धडधडीचें एक नेतृत्व दामू नाईक यांचो वाढदीस हांव मनांतल्यान तांकां आमी सगळ्यांचे तर्फे शुभेच्छा दिता. आनी आयज सकाळी आमी दोगूय एकूच परिसरान आशिल्ले, ते आपल्या देवळान आशिल्ले, हांव म्हाज्या परिसरान आशिल्लो आनी तेन्ना आमी फोन केल्लो की विश करपाक. आयज धुबरेश्वर देवस्थानाचे आयज देवाचो तांकां पूर्ण आशिर्वाद आसा आनी हांव मागता देवा कडेन की तांकां ह्या तरेचें यश दिवचें की 2027 लागींच पावलेले आसा आनी 2027 तुमच्या नेतृत्वान तुमचे जे कितें मनान जे कितें इच्छा आसा ते सगळे पूर्ण जावचे. सगळे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन योग्य तरेन जावचें की तुमचे नेतृत्व सगळे परत एकदा गोंय राज्यात आमी बीजेपीचो सरकार परत हाडूंक शकतले आनी हे फक्त दामू नाईक करूंक शकता. आमी सगळे आसाच, बाबूश आसा, आमी वेगवेगळे पॉलिटिकल आसा. आयज बाबूश आहा तेंच्या मतदारसंघात आयज हो बर्थडे साजरो जाता आनी हांव देवा कडेन मागता की तुमकां बरें यश आयूड आनी जे तुमचे मनान आहा, जे तुमी संकल्प करून आयज आयिल्ले आसा ते प्रत्येक गोश्ट पूर्ण जावचे. ते संकल्प कितें केला ते तुमच्याच मनान आसतले, म्हाका खबर ना, पूण संकल्प जे तुमी केल्या ते तुमचे सगळे इच्छा पूर्ण जावची. हांव हेच देवा कडेन मागता आनी तुमकां आमच्या सगळ्यां तर्फे देवाचो आशिर्वाद सदैव आसचो. देव बरें आनी हॅपी बर्थडे ऑल द बेस्ट. हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. रुद्रेश्वराचो सकाळी आशिर्वाद घेवन आता महालक्ष्मीचो आशिर्वाद प्राप्त करून आमी हांगा आयल्या. हांव अध्यक्षा कडेन मागता की ताणें ह्या निमित्ताचेर आपलो केक कापून बर्थडे साजरो करया. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Nammai. Happy birthday to you. आज तुझा वाढदिवस गोड गोड दिस. आज तुझा वाढदिवस गोड गोड दिस. बीजेपीचे सगळे लागीस आणि तीस. सगळी आम्ही करता तुझी अपुरबार. सगळी आम्ही करता तुझी अपुरबार. बरे जीवित मिळू आणि सदा खुशाल राह. बरे जीवित मिळू आणि सदा खुशाल राह. बार बार दिन ये आए. बार बार दिन ये आए. हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nammai. Happy birthday to you.
मातशें वाडयता गाडी सर आदरणीय आमचे ज्येष्ठ नेते शिवाजी नाईक त्याचबरोबर हांगासर ह्या वाढदिवसाच्या निमतान जमिल्ले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमचे सुनील राणे आमचे बाब रोहन कवटे आमचे बाबू सिद्धराज मेयर हांगासर आर्लेकर आणि सिद्धार्थ कोपळकर आमचो मेयर मांद्रेकर सगळ्यांची नांव आयच्या वाढदिवसाच्या निमतान त्या निमतान हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. हांवें पयल्या दिसा म्हणिल्लें की हांव जो अध्यक्ष जालो तो अध्यक्ष हांव न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष. आयज हो घडये वाडदिवस म्हजो आसत पण तो साजरो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी गोंयकार. आनी आयज सकाळी तसो वाडदिवस हांव साजरो करताच म्हळ्यार घरा कडेन आसता दिसभर. पण आयज अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून वाडदिवस साजरो करतना सकाळी हरवण्या ईश्वराक महाअभिषेक आनी पुजा अर्चना जाली आनी ताजे नंतर तिंचोली केशव सेवा साधनेच्या थंय वाडदिवसाच्या निमतान भुरग्यां बरोबर दीस घालप जालो. आनी आतां महालक्ष्मी दर्शन घेवन हांगा आमच्या ज्येश्ठ नेत्यांच्या बरोबर वाडदिवसाचो केक कट. सकाळी सांगले जातना मुख्यमंत्र्या सकट जे सगळे ज्येश्ठ नेते हे सगळे जे देवळान हजर आशिल्ले तांचे आशिर्वाद लाभले, तांचेय शुभेच्छा. आनी आतां चिंचोली मदीं आमदार प्रेमेंद्र शेठ चंद्रकांत शेट्टी आनी सगळे मान्य आसता तांचे आशिर्वाद आनी आतां हांगसरले सगळे आमदार आनी ज्येश्ठांचे आशिर्वाद. म्हजो संकल्प एकूच आसा तो मनांतल्या मनांनी आसा तो ओपनूय आसा आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचें सरकार जें केंद्रांत चलता तांकां आमकां तें गिफ्ट दिवपाक जाय. आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार चलतना सरकार आनी पक्ष हे दोनी एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आनी 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेत जाल्लें आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हें आमचें जाल्लें आसा तें आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय. दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. आनी म्हणून ह्या निमतान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता. आनी आयच्यान ही उर्बा घेवन आमी फुडें या, कारण आतां रोखडेंच इलेक्शन आसतलें. तें इलेक्शन म्हणल्यार आमचे जिल्हा पंचायतीचें, ताजे नंतर म्युन्सिपाल्टीचे आनी मागीर आमकां ह्या सगळ्या गोंयचे विधानसभेच्या इलेक्शनाक फुडें वचपाक जाय. सगळे जे जे पयसुल्ल्यान आयिल्ले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटनाच आमची एकच घोशणा ती म्हजी बालपणा पासून आसा, मदीं आशिल्ली आनी आतां आसा, ती एकच, ती म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.